गोवा 365च्या कोंकणी खबराचित्रांनी येवकार हांव भक्ती पै बाळगी. सुरवेक पळोवया आयच्यो हेडलायन्स. एनजीटीच्या आदेशा उपरांत शुक्रारा कलीस नायट क्लब मातये भरवण करपाक सुरवात. पूण कलिसाच्या धनयान मारली सुप्रीम कोर्टात धांव आनी मेळयले स्टे. तरीकूय कांय भागाचे चालूच आसले डेमोलिशन. चर्चिल आलेमावान जीएफएच्या अध्यक्षपदाचो दिलो राजिनामो. एंथनी पांगो सांबाळटलो कार्यवाह अध्यक्षपद. फुडल्या सप्तकांत उटंगाराचो पावस. आयज आनी फाल्यां कांय वाठारांनी घालतलो गडगड. हवामान विभागान उक्तायला अदमास. आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. एनजीटीच्या आदेशा उपरांत शुक्रारा अधिकाऱ्यांनी वादग्रस्त कलीस नायट क्लब मोडपाक सुरवात केली. पूण कलिसाच्या धनयान कागाळ दाखल केल्या उपरांत सर्वोच्च न्यायालयान ही कारवाय स्थगीत करपाचो आदेश दिलो. स्टे ऑर्डर आसून लेगीत सर्वेक्षण नंबर 42/10 भोंवतणी स्थगितीचो आदेश फक्त त्या खाशेल्या वाठारा खातीर आशिल्ल्यान डेमोलिशन चालूच आशिल्लें. सोनाली फोगाटाच्या मरणाक लागून एडविन न्यून्साक अटक केल्या उपरांत दर्यादेगेवेले लोकप्रिय रेस्टॉरंट परतून लोकांचे नदरेत आयलां. कितलींशींच वर्सां आदीं स्कारलेट नांवाची आनीक एक बायल अंजुना दर्यादेगेर खून जाल्ले अवस्थेत मेळ्ळी. कल्लीस मुखार आयिल्ली ही पयलीच खेपेची गजाल. फोगाटाच्या मरणा कडेन जसो संबंद आसा तसोच ताचो संबंद कल्लिंग्साच्या मरणा कडेन आशिल्लो. पर्यटन मंत्री रोहन खंवटेन ह्या मॉडर्नाचेर प्रश्नचिन्ह उबें केलें. ताका कितें सांगचें आशिल्लें तें पळयात. पळय कोर्ट ऑर्डर कितें आयल्या कितें ना आय एम नॉट अंडरस्टँडिंग अनलेस आय अंडरस्टँड द सब्जेक्ट इट इज रॉंग फॉर मी ऑर प्री मॅच्युअर फॉर मी टू टॉक ऑन अ मॅटर वे ऑलरेडी ऑथॉरिटीज आर एक्टिंग. सुप्रीम कोर्टाचो कितें आयलां कितें जालें कितें ना ताच्या मागीर आय कॅन कमेंट ऑन इट. बट एक इम्पॉर्टंट मेसेज सरकारान म्हाका दिल्या दिसता हातूंतल्यान की जेन्ना डायरेक्शन्स आयल्या इमिजिएटली डेमोलिशन हातान घेतला. टुडे मॉर्निंग इमिजिएटली द डेमोलिशन हॅड स्टार्टेड एवरीथींग हॅज बीन गोईंग ऑन. मागीर कोर्टाचें आयलां ऑल दीस थिंग्स आर अ पार्ट ऑफ ज्युडिशियल मॅटर्स वीच आय एम नॉट नोबडी टू कमेंट. पूण इम्पॉर्टंट इज इलिगॅलिटीज हॅव टू स्टॉप. आनी आमी जी मेसेज टुरिझम क्षेत्रांत दिल्ली आसा खंय नाल्यार खंय आमी ऑन द बीच बेल्ट वी हॅव स्टार्टेड तातूंत हें आतलें आतां इज अ व्हेरी स्ट्रॉंग मेसेज दॅट वी वील नॉट गो अँड कॉम्प्रोमायज वीथ इलिगॅलिटीज वीच आर हॅपनिंग ऑन द बीच बेल्ट. एक म्हणजे एनजीटीचो जो स्टे आशिल्लो तो स्टे काडलो गेलो सो डॅट डेमोलिशन करप हें स्टेटीच्या हातान आशिल्लें. सो डॅट आमी सकाळीं तेजें डेमोलिशन स्टार्ट केलें. सकाळीं डेमोलिशन स्टार्ट केल्या उपरांत बरेचशे डेमोलिशन एज पर माय इन्फॉर्मेशन जाल्या. त्या खातीर एक गजाल पयली निश्चित आसा, ड्रग्स आनी इलिगॅलिटी हाका सरकार केन्नाच थारो दिवचें ना. हांवें पयलींय सांगलां म्हणजे इलिगॅलिटी ज्या ज्या जाग्यार चलता थंयसरले इन डिटेलान वचपाचो सदोदीत सरकार आपल्या परीत पुराय प्रयत्न करून अश्यो इलिगॅलिटीज डेमोलिश केल्यो वयतल्यो आनी ड्रग्साक केन्नाच थारो दिलो वयचो ना. त्या खातीर ऑलरेडी जाका डेमोलिशनची ऑर्डर आशिल्ली तेजें डेमोलिशन स्टार्ट जालें. ऑलरेडी ताका सुप्रीम कोर्टान स्टे मागीर खंय तरी 42/10 म्हणजे जे स्ट्रक्चरा ताका म्हाका दिसता डिमार्केट केला आमचे कलेक्टर्स डेप्युटी कलेक्टर्स पुलीस ते आशिल्ले आनी उरलेले सगळे डेमोलिश केला. ते प्रमाणे आनी बाकीची इलिगलिटी ऑफकोर्स ज्या जाग्यार ज्याची जे आहा पळय वायलेशन आसा थंयसर अशा पद्दतीत इलिगॅलिटीज ज्या जाग्यार आसात आनी अशा पद्दतीत वेगवेगळ्या जाग्यार जर ड्रग्स आनी इलिगॅलिटीज जॉयंटली आसत जाल्यार जाता तितके बेगीन एक्शन घेतले वयतले. गोवा 365 खातीर अंजुनाच्यान समीप नार्वेकर आनी पणजेच्यान श्यामचारी. फाटल्या मे म्हयन्यांत पर्वरी सावन वेंचणूक लढयिल्लो टीएमसीचो आदलो उमेदवार संदीप वाझरकाराक जमनीच्या बनावट कागदपत्रां आनी फटवणुकीच्या आरोपा खाला एसआयटीन अटक केला. राज्यांतल्यो जमिनी हातासपाच्या घोटाळ्यांची चवकशी करपाक वेंचून काडिल्ल्या एसआयटीन केरळांतल्यान स्कॅम करपी लोकांक लेगीत जांचो ज्या घोटाळ्यांत आस्पाव आसा अशा जायत्या जाणांक अटक केल्या. पर्वरी सावन वेंचणूक लडोवपी टीएमसीचो आदलो उमेदवार संदीप वाझरकाराक जमनीचे बनावट कागदपत्रां तयार करप त्या भायर कितल्याशाच लाखांच्या रुपयाची फसवणूक करपाच्या आरोपा खाला शुक्रारा ह्या पंगडान अटक केली. ह्या प्रश्नाचेर पर्वरीचो आमदार रोहन खंवटेन कितें सांगलें तें आयकात. It's a commendable job that the police have done. I think the Chief Minister also needs to be applauded for having swift action on land grabbing cases which I have been continuously after. So I think things are moving. So गजाल्यो जो डिपार्टमेंटाक गजाल पळय पुलिसांनी बरें काम केलां तें तुमी उलयात. एसआयटीच्या बाबतींत जो कोण इन्वॉल्व आसा तो अरेस्ट जातलो हांवें पयलींच सांगलां मरे. तुमकां म्हाका दिसता तुज्या खातीर एसआयटीन जो कोण इन्वॉल्व आसा ओके त्या सगळ्या जाणांक मागीर तो कोणूय आसूं न्ही ओके तेजेर एसआयटी केसीस सगळे प्रूव जाल्ल्यान मागीर ताका अरेस्ट केला गेला.
गोवा 365 खातीर पणजेच्यान शामचारी. कोयर गोंयभर एक मोठी समस्या जावन रावला. वचत थंय कोयर. कसलोच धरबंद नाशिल्ल्या ह्या कोयराचेर कसो आळाबंद हाडप हें एक व्हडलें प्रश्नचिन्ह. बायणा वाठारांतलो वॉर्ड नंबर 7 सध्या मिनी सोंसोडो जावन रावला. कोयर उडोवप्यांक अधिकाऱ्यांनी शिटकावणी दिल्या. गोंयांत कोयराचो प्रस्न एक वादाचो मुद्दो जावन रावला. वचत थंय कोयराचेर राशी. कोण पळोवचो ना अशें म्हणत लोक वाटेवयल्यान गाडयो घेवन वताना लौस कोयराच्यो पोटल्यो काडून भिरगटायतात. ते भायर हॉटेलांतलो कोयर थंयच उडयतात. थळाव्यांक गरजे भायर ताचो त्रास सोंसचो पडटा. गोरवांय कोयरांतले प्लास्टीक खातात. येरादारी करप्यांकय ह्या कोयराचो त्रास सोंसचो पडटा. पळोवपाक गेल्यार आमचे जे वॉर्ड आसा, म्हाजो वॉर्ड आसा वॉर्ड नंबर 21, तशेंच आमच्या म्युनिसिपल ज्युरिडिक्शनांतले सगळे 25 वॉर्डांनी हावस टू हावस कलेक्शन जाता. वयल्यान डेली जाता. पूण म्हाका कळना की डेली घरांनी वचून जर आमी कचरो कलेक्ट करता जाल्यार हो रस्त्यार कचरो खंयचो. हांव लोकां कडेन इतलें मागोंक सोदता की जेन्ना आमचो मनीस घरा कडेन कचरो व्हरपाक येता ताका कचरो दिवचो. व्हडलेशें आमी चार्ज करता, एक 60 रुपीज पर मंथ चार्ज करता. जेन्ना ते कचरो हाडून हांगा उडयता तेंच्या आजूबाजूच्या लोकांक खूब त्रास जाता. तुमी पळयता हांगा सगळे घरां आसा, हो कचरो वाऱ्यान तेंच्या घरांनी वयता. हो जो पॉयंट आसा हो आमचो शिफ्टींग पॉयंट आसा. म्हणजे आमी हांगा कचरो कलेक्ट करून हाडटा आनी हांगसून गाडयेन भरून व्हरता. पूण हो हायवे रोड जाल्ल्या कारणान लोक कामाक वयता ते लोक हांगा उडयता, वॉकिंगेक वयता ते लोक कचरो हांगा उडयता आनी हांगासर टोटल मॅस जाला. तुमी फाटल्यान पळोवपाक शकता. म्हूण हांव लोकां कडेन काळजांतल्यान मागता की तांच्यांनी हांगासर कचरो हाडून उडोवचो न्हू. लागून आमचे आतां सिटीन सांगला आमची मिटिंगेन आमी ऑलरेडी एक CCTVक लागून एक हे पास करून घेतलेले आहा. ते आतां हळू जातले. लोकांनी मातशें हें करपाची गरज आहा. लोक काडून भायर रस्त्यार कचरो उडयता पळय ते मातशें बंद करपाचें. आनी लोकांक समजयता. हांव ऑलरेडी धरला सुद्दां लोकांक आनी सांगता एक एरिया क्लीन जाल्ली आसा. हॉटेलवाले चड हाडून खंयचें हॉटेल खंय चलयता खबर ना, रातचें हाडून उडयतात अमक्या जाग्यार. हॉटेल चलयता दुसऱ्या वॉर्डांनी कचरो हाडून ह्या वॉर्डान उडयतात 7 नंबरान. तांकांय धरला, तांकांय सांगला. हळू डार्क स्पॉट क्लियर जावपाक लागल्या. आतां म्हाज्या एरियेन 2 आहा खाली डार्क स्पॉट आनी ते ब्युटिफाय करपाचें ऑलरेडी जाला. ते ब्युटिफाय जातले ते एरियेन. कितें जातलें पेवर्स घालून हे घालून क्लीन करतले ती एरिया. हांव लोकांक सगळ्यांक सांगूंक सोदता की तो थिंगा व्हरोन गार्बेज उडोवची न्ही. जे कोण हॉटेलवाले रातचे येता गार्बेज उडयताय तांकां हांव सांगता तांकां म्हणजे एक विनंती आहा की तेमी हॉटेलवाले रातचे आनी लोक येता स्कुटरीन येता गार्बेज उडयता ते उडोवची न्ही. आनी तो आमचो बीच धरपाचो ह्या सेंटर आहा तो डार्क स्पॉट जायन उरता. ताका लागून हांव सगळ्यांक विनंती करता की तो थिंगा उडोवची न्ही. आनी आमचे सगळे आमचे तुमी सगळ्यांक डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन दिवचे. आनी समज ते येयनात डोर टू डोर कलेक्शन करपाक एक दीस 2 दीस केन्नाय ते लेट जाता केन्ना येयनाय ते दुयेंस पडटा. गार्बेज कलेक्शन करताय ते आमचे भाशेन मनीसूय तेन्ना दुयेंस तांकां एक 2 दीस जायना कलेक्शन. तेन्ना तुमी ते आमकां एक कळयचें आमचे म्युनिसिपालिटी कावन्सिलरांक नाल्यार आमचे सुपरवायजरांक कळयचें आनी ते आमचे थिंगा मागीर ते वेवस्थीत आमचे जातले डोर टू डोर कलेक्शन. गोवा 365 खातीर वास्कोच्यान हिरू महाले. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. ही एक नवी संकल्पना. नळ आसात उदक ना, लायटी खांबे आसात लायट ना. सरकार कितलेय वीज महोत्सव घडोवन हाडूं लोकांक काळखांत उबे रावन धोल बडोवचेच पडटात. सावड्डे तिस्क सावन ते गुड्डेमळ महामार्गार रात्रीच खेळ जाला. व्हडा दबाज्यान खांबे घाल्ले. लायटी कोणे घालपाच्यो काय खांब्यार मेणवाती पेटोवपाच्यो? पळयात गोवा 365 रिपोर्ट. गोंया भितर इन्फ्रास्ट्रक्चर तयार करपा खातीर सरकार कोट्यांनी रुपया खर्च करता. पूण तो इन्फ्रास्ट्रक्चर तयार जालो आनी ताचो खातीर उपेग जाता लोकां कडेन पावलो हें कोणूच ताजेर लक्ष जायना. जेन्ना एक टेंडर काडलो आनी टेंडर प्रोसेस स्टार्ट जालो आनी ताजें काम सुरू जालें पूण काम पूर्णताये कडेन पावलें काय तशेंच आसा. हें पेंडींग दवरपाक खंयचोच अधिकारी हाजेर चड गैरान लक्ष. हाजेंच उदाहरण म्हळ्यार गुड्डेमळ सावड्ड्या हांगा जें लायटीचें काम सुरू आशिल्लें तें गेले 6 म्हयने पयलीं हें लायटीचें काम पूर्ण जाल्लें आसा. ताजे खांबे थंय पोल एडजस्ट जाल्ले आसा आनी ते खांब्याक लायटी पेटना. फक्त खांबे घालपा सारके पोल लायटीचे पोल घातल्यात पूण ताजेर लायटी पेटना. सावड्डे तिस्क ते गुड्डेमळ टू दाबाळ हो सदांच डार्कनेस आसता, सदांच काळोख आसता. ही एरिया एक 8 ते 10 किलोमीटर एरिया आनी जेन्ना रातचो कोणी हांगा ट्रॅव्हल करता एक थंय भयावीत वातावरण निर्माण जाल्लें आसा.
ह्या एरिया भितर एक मर्डरी जाल्लो आसा. हाजे पयलीं पार्कर म्हणटा एक मर्डर ह्या एरिया भितर बॉडी उडयलेली आसा हेच गुड्डेमळ ह्या एरिया भितर. आनी अशें खंय कितें मातसो व्यवहार जावपाक शकता की अनेकांक हांगा जिवाकूय धोको आसा. हे लायट नासले कारणान हांगा येता तो मनीस येता तो वता कांयच कळना. सरकारान इतले कोट्यावधी रुपया हांगा खर्च केल्ले आसा आनी हे लायटीचे बेगीन बंदोबस्त करचो. लायट लोकां खातीर जो पयसो लोकांचो पयसो तो यूज केल्लो आसा आनी तो लोकां कडेन परतून पावपाचे अशी लोकांची मागणी आसा. जर तर हांगा उजवाड आयलो जाल्यार अनेक गोश्टी जो गैरव्यवहार जाता तो थांबोवपाक शकता. सरकार हाजे कडेन जेन्ना लक्ष दिता जेन्ना खंयचोय गैरव्यवहार घडटकीर मागीर सगळी यंत्रणा जागी जाता. गोवा 353 प्रौढ सावर्डेकर सावर्डे. कोलवाचो पंच डॉमिंगो रॉड्रिक्साच्या मालकीच्या हटमेंटांनी CRZाचो कायदो मोडला अशी कागाळ आयली. त्या उपरांत मामलेदार कचेरींतल्यान ह्या जाग्याचे इन्स्पेक्शन करपाचो आदेश आयलो. रॉड्रिक्स सोडून आनीकय कांय पारंपारीक नुस्तेकार हे वस्तींत रावतात. तांचीय घरां धोक्यांत आयल्यात. आमच्या रिपोर्टरान वसणुकेंत रावपी कांय नुस्तेमारांकडेन तशेंच पंच वांगडी डॉमिंगो रॉड्रिगिसा कडेन संवाद सादलो. तांकां कितें सांगलें आयकात. मुगेलो शेपाय शेमाय हिंगा नुस्तें मारपी तेजे उपरांत शेपाय शेमायले माय पायप हँडल केले सगळें बिजनेस आनी मुगे माय पायप येलो. आतां तो धंदो हांव चलयता फिशरमॅन हांवूय मोकडे 30 वर्स 40 वर्स जाली मोकडे बिजनेस आहा. आनी फकत आमगे हिंगा बिचार हाट्स आसले त्यो शेपाय शेमाय गेल्यो पयलीं आदल्या गेल्यो ती मेली आनी मुगे माय पाय चलयलो. आतां त्या सायडल्यान हांव दवरता एक मेळटा ते झोपडेक बिचार झोपडे आहाय म्हळ्यार हिंगा 150-200 सुमार झोपडे आहाय. ताका कोणा नंबर नाय ते फिशरमॅन म्हूण आहाय हिंगा. जर तर आमकां टुरिजमान कोणें आमकां ऑथॉरिटी आहा तेमी तर आमकां तर घे म्हूण सांगितलें जाल्यार आमकां तो जाग आमी घेवपाक रेडी आहाय. जाग आमगे न्हू ते आमी जाणाय पूण आमी फिशरमॅन म्हूण आमी हिंगा झोपडेन फकत आमच्या नुकसान केन्ना आमगे गांव व्हरपाक जायनाय. तो जागो भाटकारा गेलो तेजे उपरांत टुरिजम येतोले फाटल्यान आनी आमगे तेजे पयसो आसलोले हुंपयो. आतां ती आमगे जाणटे सगळीं मेली आनी आमी आतां ते हुंपीन आमगे इक्विपमेंट कितें आहा ते आमी दवरताय थिंगा. आमी सारको फकत सेक्टर न्हू तो फकत सुट्टांचो आनी मेळीन तो म्हणटा कितें जालां आतां आमच्यांनी हिंगा बिचार सावन आमगे घर गांव आहा फोतवाडा वयल्यान आहा पूण आमच्यान केन्ना ते गांव व्हरपाक जायनाय. आनी हो कोण धारवटी येयला आनी फिशरमॅनाचे कंप्लेन करता इनलिगल हाट्स आहाय म्हूण. आतां हांव कितें म्हणटा 200-300 हाट्स आहाय हिंगा तुवें मुजेरच कित्याक गेला आनी आपूण कोता म्हणटा दुसऱ्यांचेर कोता म्हणटा हें कितें. आमगे फिशरमॅनांगे जागो आमगे हुपी आहाय तो जागो आमी पयशान घेवपाक सोदताय. जात जाल्यार टुरिजमान वो गव्हर्मेंट ऑथॉरिटी आहा तेणें आमकां दिवचो. फिशरी आहा तेणें आमकां दिवचो कित्याक हो दर्या सोड आमच्यान गांव वचोन पोट भरपाक जायना. आमी ट्रेडिशनल फिशरमॅन हिंगाचे. 50 वर्ष जातली हांव काम करून जालें 50 वर्ष मायज जाली 50 म्हणटा म्हळ्यार 50 60-70 म्हळ्यार म्हाका 50 वर्स जालें हांवें काम करता. मागीर मदें म्हणून टुरिजम म्हणून लागलें आमी हो लुगार घेयला. आमी म्हळ्यार तुमी दिता आसतना गव्हर्मेंटान आमकां विचारूंक नाकालें हो बाय लुगार तुमी घेताय हो कितें करताय काय म्हूण. तुमी म्हणल्यार आमकां कोण नासतना घेयलो बरें आहा तरी बरें आहा म्हणटा. हो लुगार तर तुमी आमकां पयशान दिताय जाल्यार आमी पयशान घालता कित्याक तुमी आमकां हिंगा खंय बिल्ला दिले लुगार व्हडलो मुदी दोगरा दिलो आमी कित्याक कोणता फ्री दिले तेका आमकां कोणता येना कित्याक आमकां दर्या उदक जाय आनी नुस्तें सुकोवपाक मनशां कळटा. अशें करून सांगून आमी पारेकाराक सांगून दवरलेले. एक पाट मोडून येयले मागीर तेदो आमी पारेकाराक कितें सांगलें बाबा तूं टुरिजमा मनशाक कोणा विचार थिंगा हो लुगार तुमकां घडिका जाता हो कितें हें आहा त्रास आहाय म्हूण ते विचारून ते सांगलें आमकां कांय त्रास नाय आनी आमचो लुगार नाका तो तेंका दिया वयल्या फाटी आमी कितें करपा जाय तें करतले टुरिजमाचें. जाल्यार मागीर हांवें पारेकाराक कितें सांगलें बाबा म्हणलें तूं म्हण मिटिंगे भोंवतलो आनी आमी म्हणलें हुबीको आसतली फोन केल्यार म्हण तूं काडपा ना. तेदो म्हणलें तूं एक सायन मान दवर थिंगा कित्याक हो लुगार तेंगे फिशरमॅनांगे मोडपा न्हू म्हणून. आनी तेन्ना म्हणलें तूं सायन मार म्हणलें तेदो आमकां बाय आमकां तकली येवं ना तो एक पेपर आमकां हाडूं आनी तो आमकां दवरूं मागीर आमकां हाडपा तरी तकली. आतां तो हो कोण येयला तो गांवांत तो गांव आहा कितें आहा तो लंडन आहा आनी आमी काम करताय म्हळ्यार हांव काय म्हूण हांव ताका कांय उलयना म्हळ्यार तो हांव फिशरमॅनाचे तुमी कितें येताय फिशरमॅन म्हळ्यार पारेकार हांवें कितें सांगलो जाणा ते म्हणून लागलें टुरिजम करताय हें करताय तें
हांवें म्हणलें आमी फिशरमॅनां भायर उडोवन तुमी टुरिजम कोत्ताय हारी मरोत म्हूण तुमी भिताय आनी व्हडले व्हडले हॉटेलकारां लुगार दिताय हारी मरपा नाय म्हणलें तुमकां कोण म्हाका येवपा ना म्हणलें हारी म्हणलें पडटा दोयरा वयर येता सकयल वयता. कागाळ करपी क्रिस्तो रॉड्रिगीस म्हणटा ताणें फकत डॉमिंगो आड कागाळ दाखल केल्या. डॉमिंगोन पंचायतींतल्या आपल्या पदाचो गैरवापर करून आनीक बेकायदेशीर रितीन हॉटमेंटां बांदली असो आरोप तांणी केला. अतिरिक्त बांदकामा खातीर डॉमिंगो कसलोच पुरावो वा परवानगी दिवंक शकलो ना असोय आरोप रॉड्रिगीसान फुडें केलो. आयकात. हांवें पंचायत मेंबराचे डॉमरॉड म्हणटा तेजे फायल केलोली तेगे इलिगल स्ट्रक्चर आहाय ते असो हो एक आसलोलो पूण तो तेणें 2 इश्ट केले डिवायड इश्ट केला आनी तो म्हणटा हे 2 जाले दोनूय जाले पूण तेका प्रूफ करपाक आपणाक की सारकी आहा वो कितें आहा तें सांगो जायना तेकडे ते 2 आसलोले 1 आसलोले 3 आसलोले अशें करून उलयता पूण आपूण इलिगल आहा वो कितें हांव तेजे पेपर आहाय कितें तें सांगना तो. आनी आफ्टर ऑल म्हाकाय देखून पुश कोण केला हिंगा आमच्या नीज फिशरमॅन आहाय तेमी पयलींचे एक पेंडार म्हणटाय तें वर्ड त्या नुस्तेकारान ओरिजिनल ट्रेडिशनल फिशरमॅनांनी हें दवरलो आहा. हार्डली 7-8 वर्स पयले फिशिंगा येयले म्हणून तेंक हें नांव घायलो. हे आतां दोन हिंग 2 हेचो येयला आहाय तो आकोस आनी थिंगा सकल एक स्ट्रक्चर तो आतां चोयलो 3 स्ट्रक्चर एकल्यागे आहाय म्हळ्यार चोयतू. सो हांवें तेजें कंप्लेन केलें कित्याक गायलें दुसऱ्याचें गायलें ना फिशरमॅनाचें हेजें कित्याक गेलां एक गेली चोरबी आनी एटिट्यूड म्हणटा तो चोड आहा देखून कित्याक हांवें मिसयूज पावर केला पंचायतां आनी आमचेरी लोकां दुसऱ्या बेसे स्वता येयले म्हणून सो हेजेरी कंप्लेन केली. गोवा 365 खातीर कोलवेच्यान रमेश नायक रावत. परतून घेवया एक वेवसायीक विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. 11 दिसांची चवथ म्हळ्यार भाविकांचे आनी कलाकारांचे उमेदीचो काळ. ह्या निमतान कला चवरता, प्रतिभा फळटा, प्रतिमेक नामना मेळटात. 11 दिसांच्या निमतान दर एकल्याक आपापल्या आंगातली कला लेगीत दाखोवपाची संद मेळटा. पळोवया सांगे वालचे वाठारांतलो सुभाष नायक आनी ताच्या फॅमिलीन केल्ली स्वामी समर्थाच्या भेसांतली गणपतीची मूर्त आनी सुंदर अक्कलकोट गांवाचो इतिहास सांगपी देखावो. हे आमी गेली 10-12 वर्सां अशेंच ते देखावे करता म्हळ्यार एक स्टोरी घेता खंयची आनी टोटल त्या हेजेर म्हळ्यार एक 2 वर्सां आमी गेल्ले विठ्ठलाचे आख्या पंढरपुराची वारी कशी पंढरपुराक कशे लोक वयता मागीर विठ्ठलाची मुर्ती मागीर ती लास्ट तेजें दर्शन तशेंच 1 वर्स आख्या कृष्णाचें अशें हें केलेलें देखावो तेजें बालपण मागीर तेजी लास्ट अशें कृष्ण जो हेजो दोंगर उबारता हेजे करंगळेचेर तोय दाखयल्लो म्हणून आमी तशेंच एक स्वामी समर्थाचो एक हें मन तकली येयली म्हाज्या की स्वामी समर्थ दाखोवचो असो म्हणून आनी स्टार्टिंगा साकून कसो स्वामी समर्थाचो जल्म जालो मागीर स्वामी समर्थ कसो त्या गांवां देवळां येयलो अक्कलकोटाक कसो पावलो आनी तेजी एक हें सांगपाचे उद्देश म्हळ्यार लोकां भितर सगळ्या जागृती कशी देवाचे भितर जे स्वामीनी उपदेश कशे दिले ते सगळे लोकांक कळचे अशें म्हाकाय दिसलें. आनी हे सगळो जो ही चवथी हें इतकी हे देखावे हें करपाचे उद्देश म्हळ्यार लोक चडांत चड येवचो लोकांकय हेजे पासून अशें एक स्फूर्ती मेळची आनी आमकांय दिसता अशें कितें आमकां अशें लोकांच्या घराक आमगेल्या अशें भायर साकून लोकांचे पांय लागचे अशें एक आमगे एक हें आसता म्हळ्यार खरें इतके आनंदी आसता आमी मेन म्हळ्यार अशें चडांत चड हो आनंद आमी घेवपाचो प्रयत्न करता कित्याक आनंदान हें अशें आमी आख्खी फॅमिली 15-16 लोक आमी एक घरांत आमी जॉयंट आहा आनी सगळे मेळोन भुरगे बायलो सगळे एक चित्त एक मन अशें हांसोन कितें जावं कितें कसलें एक टेंशन घेतनाशें आमी सामकें एक ह्या हितून सामकी झोकून दिता. ही कलाकाराची खाण म्हणून वळखता गोंया भितर वेगवेगळे तरेचे वेगवेगळे कलाकार आसा आनी तांकां वेगवेगळ्या तरेचे वेगवेगळे आमचे गणेश चतुर्थी आयली जावं आमची दिवाळी आयली तेन्ना वेगवेगळे आपल्याली कला सादर करतात. तातूंत भितर आमी आज पळयलां की सुभाष नायक हो सांग्यावयलो एक युवक ताणें आपल्याल्या घरा कडेन आपल्याला वेगळी कलाकृती स्वामी समर्थाचो ताणें वेगळी कलाकृती करून लोकांक एक देखावा सादर करपाचो प्रयत्न केला. आमची जी संस्कृती आसा ती ते पिळगे कडेन पावपाचो हो ताजो उद्देश आशिल्लो. 11 दिसाचो ताणें गणपती बदला आनी 11 दिसांत गणपती ताणें सगळ्यांक आग्रह केला की आपल्याल्या घरा कडेन येवन आपल्याची कलाकृती पळोवची. गोंया भितर अशी कलाकार आसा पूण तांकां ती योग्य माची मेळना. सरकारान हाजे खातीर
योग्य ते माची दिवची, कित्याक अनेक कलाकार आसा ते खरोखर बरे आसा आनी तांकां सरकारा तर्फे जेन्ना देखावा बीन करता तेन्ना सरकारा कडेन तांकां कसली तरी अपेक्षा आसता ती सरकारा कडेन पावना. अशी अनेकांची मागणी आसा की आमचे कडेन कला आसा पूण आमचे कडेन ते फंड्स पावना, आमचे कडेन पयशे नासता ती कलाकृती करपाचे खातीर, अशें अनेकांचे म्हणणें आसता. अशें जेन्ना गणपतीचे आसता तेन्ना आमी सावर्डेचे आमी रावपी तरी पूण आमी मार्शल हांगा पळोवपाक गणपती वता, पूण जेन्ना गांवां भितर ते कलाकार आसा आनी तांकां सपोर्ट करचे अशी अनेकांची मागणी आसा. गोवा 365 प्रवीण सावर्डेकर, सावर्डेच्यान. पिरायेच्या तंत्रीक कारणाक लागून आनी वेंचणूक घडोवपाक अपेस आयिल्ल्यान आयतारा उच्च न्यायालयान GFAचो आदलो अध्यक्ष चर्चिल आलेमावाक अध्यक्षपदा वयल्यान काडलो. त्या उपरांत चर्चिलान रोखडोच राजिनामो दिलो. अध्यक्षपद रितें आशिल्ल्यान आतां अँथनी पांगो ऑक्टोबरांत जावपी फिफा 17 वर्सां सकयल्या बायलांच्या विश्वचषकाचो कार्यवाह अध्यक्ष म्हूण काम सांबाळटलो. संघटनेच्या अध्यक्षपदाचेर पिरायेची गरज पार करचे पयलीं वेंचणूक करपाक अपेस आयिल्ल्यान आयतारा उच्च न्यायालयान GFAचो आदलो अध्यक्ष चर्चिल आलेमावाचें अध्यक्षपद काडून उडयलें. हाच्या उपरांत चर्चिलान रोखडोच राजिनामो दिलो. हें पद रिकामी आशिल्ल्यान आतां अँथनी पांगो ऑक्टोबरांत जावपी फिफा 17 वर्सां सकयल्या बायलांच्या विश्वचषकाचो कार्यवाहू अध्यक्ष म्हणून काम सांबाळटलो. आमी 12 तारखेर मांडे एक्सो मिटींग घेतले आनी त्या दिसाक आमी थारायतले सगळ्यांक कॉन्फिडन्सान घेवन इलेक्शनाचो फुडलो प्रोसेस आमी चालू करतले. आतां सद्याक हांव एक्टींग प्रेसिडेंट म्हूण हें काम करतलो आनी जें कितें आसा GFAचें चलोवपाचें 11 तारखेर आमची चॅरिटी मॅच आहा ती आमची जातली ना. अंडर 17 कांयच इफेक्ट जावपा ना आनी जें कितें आमकां ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन डायरेक्शन दिता तें आमी पूर्णपणे तांकां सहकार दितले. आमचो फूल सहकार तांकां आसतलो हें कॉम्पिटिशन बरे भाशेन करपाक. इवन आमच्या गोवोरमेंटाक आमचो फूल पाठिंबो आसतलो हें बरे भाशेन गोंयांक अंडर 17 वर्ल्ड कप गर्ल्स आसा तें जावपाक आनी आमी तें बरे भाशेन सक्सीड करतले. जो आमकां गोवोरमेंट कितें रोल दिता ऑल इंडिया दिता तो आमी बरे भाशेन पाळटले. स्पोर्ट्स मिनिस्टराचो आमकां सपोर्ट आसा आनी गोंयच्या गोवोरमेंटाचोय आमकां सपोर्ट आसा. आमी तांकांय वचोन मेवतले ह्या दिसांनी आनी जें कितें आमचे GFAचे कितें प्रोग्राम आसा जावं ग्रावंड वा आनी दुसरे सवलती आसात ते आमी तांकां स्पोर्ट्स मिनिस्टराक पर्सनली मेळटले आनी आमचे जे अडचणी कितें आसात ते आमी तांच्या मुखार मांडटले. हें आतां जालां तें हायकोर्ट डिसिजन आमी तें मानून घेता आनी फुडलें इलेक्शन कशे भाशेन करपाचें तें आमी डिसायड करतले एक्झिक्युटीव कमिटी सगळे मेळून. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान विलियम रॉड्रिक्स. हवामान खात्याच्या अदमासा प्रमाण फुडल्या सप्तकांत घसघशीत पावस पडपाची शक्यताय आसा. जाल्यार आयज आनी फाल्यां कांय वाठारांनी गडगडा सयत पावस पडटलो. प्रवास करतल्यांक हवामान विभागान खाशेली जतनाय घेवपाची शिटकावणी दिल्या. 9 आनी 10 तारखेक जारी केल्ल्या ऑरेंज अलर्टात वाड जावंक ना पूण 13 तारखेक मेरेन येल्लो अलर्ट जारी केला. पेडणे वाठारांत 7 सेंटीमीटर पावसाची नोंद जाली जाल्यार हेर 12 वाठारांनी 2 सेंटीमिटराच्या सकयल पावसाची नोंद जाली. अरबी दर्यांत अशांत हवामान निर्माण जाल्ल्यान हवामान खात्यान बोट धन्यांक 13 तारखे मेरेन दर्यांत वचचे न्हय अशें सांगलां. आयज राज्यांत गडगडा सयत पावस. 10 तारखेक मेरेन राज्यांत ऑरेंज अलर्ट. चडावत आनी उणें तापमान 30 ते 24 डिग्री सेल्सियस. 13 तारखे मेरेन बोट धन्यांक खाशेली शिटकावणी. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमच्या वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट फॉलो करात. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365 मोग आसचो.